वेळी तळेकाठ्यार लोकांक लायटीचे बरेच त्रास जावंक लागल्यात। लायटीचो आपालेपण नित्याचोच। कंप्लेन करून फोन केल्यार कोणूच फोन उखलिनात। ट्रान्सफॉर्मर घाला खरो पूण पोन्नो। लोकांचे सणकलां तांणी जेईक घेराव घालो। सरकाराचें लक्ष ना, वरांची वरां लायट आसना, जाणट्यांक ल्हान भुरग्यांक कास्तीक म्हूण लोक बेजार। असा एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लेम असे कोणे तो एक फोन केला जाल्यार हे फोन कणे फॉर एग्जांपल टुडे एट 2 o'clock I called them up हिंगा ते फोन फुल एंगेज येवपा लागलो then twice I got a ring they knocked off the phone and put them back in the cradle तेंगे ऑफिसा फोन मारल्यार कोण एक लोक फोन करना थिंगा आनी आमी कितें करपाचें आमी अशें रावपाक काय ह्या संवसारांत लायटी बिल येता थिंगा व्हडली मागीर लायट ना जाल्यार आमी कितें करपाचें आमकां हे एवरी मान्सून हे प्रॉब्लम आनी जेई को काबले कोला जेई म्हणटा आपणाको स्टाफ ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो म्हणटा आपणाको स्टाफ ना लायनमॅन नाय आनी इक्विपमेंट नाय वायर नाय जम्पर नाय कांय ती नाय हुई आमी कितें करपाक काय म्हणटा कितको काम करपाक काय म्हणटा हे आमगे हे सदां प्रॉब्लम आमकां जाय आमकां ही लायट मोठी हीच लायट आमी सफर करता हिंगाची लायट आमी सफर करताय तेश गेल जाल्यार थिंग सायडीन तांकां लायट आसता आनी हुंय चड पूण हीच कितें जाल्यार मुशेर जावं ONGC को जावं लायट गेली न्हू जाल्यार आमगे बंद उडयताय असलो हांवें बेगीन त्या सारकोन गेले हांवें बेगीन फोन मारलो तांकां सांगिल्लें हें सेशन जालें म्हणून हांव म्हणटा तुमी पयलो पोन्या कित्याक आयलो न्याय घालूंक जायनासलो आतां केस न्याय हाडलो आतां केस न्याय हाडले तेमी आनी न्याय हें केलें तेमी आनी येता ऑन केलो ना तेमी पयर अशेंच जालें ह्या वाठारांत 24 वरां लायट ना निमाणे जेन ट्रान्सफॉर्मर बदललो सायडीर आयिल्ल्या जेईक लोकांनी उजरावन काडले जालें चालू करता ते चालू करपाक लोक खूब ना ना तेच आता घायलो ट्रान्सफॉर्मर करता म्हणून I asked you for the work logbook. You said you don't maintain the logbook. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस। सुख शांती समृद्धीचें उतर आशीर्वाद दिवन फुडल्या वर्सा परत येवपाचो। 5 दिसाचे गणपतीक गोंयकारांनी निरोप दिलो। 5 दिसांची चवथ सोंपली। गणपती वर्साच्या वाटेक लागलो। अजुनूय 7, 9 आनी 11 दिसांचे घरांतले आनी सार्वजनीक गणपती धरल्यार अनंत चतुर्दशी मेरेन चवथीचो मूड उरपाचो। 5 दिसांचे गणरायाचें विसर्जन। स्वामी जी वतात स्वामीची जवळ जवळ 33 शाखा आहा थंय गणपती दवरता 1 ते 11 दीस नाल्यार 5 दीस अशें 1.5 दीस गणपती जातालो पण स्वामी 42 वर्सां नंतर स्वामींनी हांगा स्वता पुजा केल्ली आहा आनी एक पवित्र आनी सुंदर अशा वातावरणांत हांगा सगळे वातावरण गणपतीमय जाल्लें आहा। आमचो गांव आनी गणेश चतुर्थी उत्सव हो आमच्या गांवांनी न्ही तर पूण तुवें म्हणले प्रमाणे संपूर्ण गोंयान आनी संपूर्ण काही शेजारच्या राज्यांक सुद्दां फामाद आसा आनी आजच्या दिसाक
ह्या सगळ्या शेजारच्या राज्यांतून सुद्धा लोक खास व मिरवणुकीचो आणि गणेश विसर्जनाचो कार्यक्रम पळोवपाक येतात. एक फॅमिली आसा, जवळ एक 18-19 फॅमिली आसा हांगा. त्यामुळे प्रत्येक फॅमिलीचो आणि त्या फॅमिली कमीत कमी 100 पेक्षा जास्त मेंबर आसात. मागीर ते खंय मडगांव रावूं पणजे रावूं, पण ह्या उत्सवाक 5 दीस संपूर्ण ते येतात, एकटे रावतात, एकटे जेवतात, एकटे उत्सव आनंद मस्ती सगळे करतात. करता तुझं दुःख हरता अवघ्या दिनांच्या नाथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा. साऱ्या दुःखाची वाचावी कशी मी गाथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.